बेतकी खांडोळेच्या शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयाच्या NSS युनिटाबरोबर बेतकी खांडोळा पंचायतीन प्लास्टीक बॅग वापराचेर बंदी घालची म्हण जागृताय रॅली काडिल्ली। तशेंच कपड्यांच्या बॅगाचें वितरण केल्लें। आरडेक्स गोवा खातीर खांडोळेच्यान महेंद्र गांवकर। आम्ही सगळीं भुरगीं एकठांय जाला आनी NSS युनिटांच्यान येयल्ले आहा। सो आमी प्लास्टीक बॅग यूज करिनासतना क्लॉथाचे बॅग यूज करता आनी ते सगळ्यांक प्रोवायडूय केल्ले आहा। आनी तुमच्यानी इतलेंच हें घेवचें की फक्त प्लास्टीक बॅग खंय उडोवचें न्हू, कित्याक ती जमनीन वयतली, जमनीन गेली झाडां जावची ना, झाडां गेल्यार आमच्या फुडल्या जनरेशनाक त्रास। ताका लागून आमी कितें करचें जाता तितले क्लॉथाचे बॅग यूज करचे आनी चवथ लागीं पावली आहा त्या कारणान मारण बीन कमी मारचें आनी कितें सामान आहा प्लास्टिकाचें तें उदकान सोडचें न्हू। पंचायती कडल्यान तुमी जाता तितले प्लास्टीक बॅग घेयात, तितून घालात आनी ते परत पंचायतीक करात। एक कितें नाजाल्यार रिसायकल तरी करतले आनी कितें कंप्लेन आहा ती वचून पंचायतीन सांगा। मात ते प्लास्टीकचे कचरो सायडीक उडोवचे न्हू। गांव कसो डेव्हलप करचे हेच्या खातीर तुमच्या मदीं येयल्ले आसात म्हणून आमचे सगळ्यांचें कर्तव्य आसा की जे भुरगे आमचे सांगता तेजें पालन करचें, जेणे करून गांव आमचो बरो सुशोभीत जातलो। आतां तेंच्यांनी GPDPचे उलयल्ले आसा ग्रामपंचायत डेव्हलपमेंट प्लॅन हो जर गांवच्या सगळ्या लोकांनी येवन बरे भाशेन सगळ्यांनी बरें डिस्कस केलें जाल्यार आमचो गांव खूब फुडें वयतलो। तेन्ना तुमकां एक करपाची विनंती आहा की तुमी ग्रामसभेक येवचें। नियोजित आमचे गांव, 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 नियोजित आमचे गांव,